चौथी मेरेन गोंयभर LED स्ट्रीट लायटींचो उजवाड पडटलो। आता मेरेन कॉन्ट्रॅक्टराक सरकारान एकूय पैसो दिल्लो ना। 1.5 लाख LEDंचो 94 कोटींचो कंत्राट, मात घाल्ल्यो लायटी पिकतात। मेंटेनन्स ना, कंपनी कडेन स्टाफ ना, कंट्रोल पॅनलां नात, फ्यूज वतात, अर्थिंग सारकें ना। कंपनीन सगळ्या जाग्यार घालून लोकांच्यो कंप्लेनी बंद जाय मेरेन पेमेंट करचे ना म्हूण पावर मिनिस्टर सांगता। रवीन LEDंच्या मेंटेनन्सांचो प्रस्न काडिल्लो। चवथीच्या पयलीं सगळे कडल्यो LED लायट्स घालून जातल्यो। हांगा तर कदाचित 5% किंवा 10% एखाद्यो फाटी फुडें जावंक शकता, पूण मोस्ट ऑफ द प्लेसीस विल बी कवर्ड विदिन द बिफोर द गणेश चतुर्थी। 10 वर्सां मेंटेनन्स करतले करेक्ट, पूण त्याच बरोबर जी आतां हे 94 crores जे ताका दिवचे गेल्ले आसा, हितूंक स्टेट गव्हर्मेंटाचे पयशे ना। ऑल फंड्स सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट काय स्टेट गव्हर्मेंटा कितें आसा? सर, आज पासून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तांकां एकूय पैसो दिल्लो ना। जवळ जवळ तेंच्यांनी 60 to 70% LED लायट इन्स्टॉल केल्ल्यो आसा, तरी सुद्दां आमी तांकां पैसो दिल्लो ना। कारण खुबश्या भागांतल्यान कंप्लेनी येता, ज्यो घालता त्यो सारक्यो पेटना, खंय तरी मेंटेनन्स सारकें जायना, आनी ज्या जाग्यार तेंच्यांनी सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉक्स बसोवपाक जाय, म्हणजे पेट्टा पालवता हें जावपाचें तेंच्यांनी पॅनल बसोवंक नासले, ते कांय कडेन बसोवना, आनी एक कांय थोडेशे डिफेक्ट आसल्या कारणान गोंय गव्हर्मेंटान तांकां अजून पयशे दिवना। पूण पयशे हे सुद्दां आमी डायरेक्ट त्या BVG कंपनीक दिवचा ना, आमी पळयतले आनी ते एका दितले, ESL कंपनी आसा ताका दितले। ते सुद्दां आमकां अजून तेंच्यांनी बील रेज करूना, कांय करूना, पूण सो फार अजून पासून एक पासून पैसो गोवा गव्हर्मेंटान दिल्लो ना। पयशे आमीच दितले, गोवा गव्हर्मेंट दितले। हे सगळे कॉस्ट कितलो? कॉस्ट आतां एंटायर गोंयचो कॉस्ट कितलो? अजून बील केल्ले ना। सुरवातीक जो एस्टिमेट केल्लो आसलो आमी जो केल्लो तो जवळ जवळ 1,46,000 पोल्स 1,40,000 पोल्सांचो एक अंदाज केल्लो, इतके जावंक शकता म्हणून 1,36,000 पोल्स। पूण तेजे नंतर हे पोल्स म्हणजे सारके फिगर नाशिल्ले आमचे कडेन गोंयान कितले पोल्स आसा, कितल्या पोल्सांक ऑलरेडी एक्जिस्टींग स्ट्रीट लायट्स आसा हो रिकॉर्ड सारको नाशिल्लो। पूण टेंटेटिवली जे आमचे टाटा पावर कन्सल्टंट आसा तेंच्यांनी एक कॉम्प्रेन्सिव्ह असो आमच्या खातीर प्लॅन तयार केल्लो। त्या प्लॅना भितर टेंटेटिव्ह फिगर आमकां तेंच्यांनी दिल्ले 1,46,000 पोल्स गोंयान आसा म्हणून। आतांच त्यो लायटी गेल्यात, फिक्चर गेल्यात, हो चायनीज सगळो माल, हो चायनीज माल सगळे रोखडे जाते। चवथ येता म्हणल्यार सगळे वयतले, म्हणजे चवथी लोकांची काळखार रावपाची लोकांनी सब डिव्हिजनान सगळ्याक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की आमचे डिपार्टमेंटाचे जे लायनमॅन आसा ते तांकां मदत करतले। तुज्या स्टाफाक जर तुवें थंय घालें न्ही, तुज्या स्टाफाचेर आनी बर्डन येतली। यू इन्सिस्ट ऑन दीस कंपनी टू एंगेज दोज रिटायर्ड पीपल, बरे आसा ते लायनमॅन आनी कोण आसा ते, लेट देम प्रिपेर ए सेल ऑफ देयर्स इन द तुज्या डिपार्टमेंटान तांकां राव न्ही, बिकॉज तांकां सगळी एरिया बिरिया सगळी खबर आसता। आनी म्हणून हें करपा खातीर जाल्यार विल यू हॅव सम मॉनिटरींग कमिटी एटलीस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, नाल्यार तूं कांयच कंट्रोल लावून ना। बायक थेफ्ट केशीत पणजे पुलिसांनी बंटी बबलीक धरली। प्रदीप कळप्पा दनपानवार आनी ताचे बरोबरचे एक अल्पवयीन चलयेक ताब्यात घेतल्या। CCTV फुटेजी वेल्यान पुलिसांक दोगांय सापडलीं। चोरिल्ली स्कूटरूय तांच्या कडल्यान जप्त केल्या। बाकीच्या कांय बायक थेफ्ट केशींनी तांचो हात आसा काय म्हूण पुलिसांची चवकशी चल्ल्या।
इतले मजगती निरंकाल गगाळवाड्यार केळबाय देवळान चोरी जाली. देवळाची फंडपेटी फारयल्या म्हूण कमिटी सांगता. कमिटी खंय वर्सान एकदा फंडपेटी उगडटाली. 30-35 हजार चोरल्या आसुये म्हूण अदमास. केळबाय देवस्थान गाळवाडा हांगासर ती चोरी जाली. आमी काल दिवसान आमी हांगासर 7-8 सुद्दां आसा. ताजे नंतर आमी गेले. ताजे नंतर आमी सकाळ फुडें हांव भुरग्यांक थंयच्यान खेळपा येयले. थंय खेळपा तेणी भुरग्यांनी पळयलें. केन्ना आयज सकाळीं पळयलें? सकाळीं आज सांजची पयली दिसता. आज सांजचे आमकां कळ्ळा. हांगा कोण नासता नाल्यार हरशीं? ना हरशीं कोण नासना. फंडपेटी ना. फंडपेटी ना. आतां हालीं उत्सव बीन जाल्लो कितें देवान आनी हे फंडपेटी तुमी केन्ना अशी हे करतात? आमी वर्सांक फुट्टा एकदां. वर्सां मागीर अंदाजे कितलेशे वता? आमकां अंदाज कांय कळपाना. काय कळपाना. लोकल डोनेशन कितें घालता तें आमकां कशें कळटलें? ल्हान भुरग्यांक चालू खेळ वयता न्हू 5 4 5 येता. तेंचे पळयलें आनी मागीर घरा कडेन फोन केला. कितें पळयलें? तें फोडलें तें देव सायडीन जनेल फोडलें तें. आनी कितें कितें येयलें आतां भितर? भितर सद्या तर ते फंडपेटीच दिसना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू. घेऊ एक ब्रेक.